आराधन्तुका देवा बापा आराधन्तुका येशु क्रिस्ता आराधन्तुका पवित्रात्म्या आराधन्तुका त्रिएक देवा आराधन्तुका 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 देवा बापा आराधन्तुका देवा बापा आराधन्तुका देवा बापा आराधन्तुका देवा बापा महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना आराधन्तुका येशु क्रिस्ता आराधन्तुका येशु क्रिस्ता आराधन्तुका येशु क्रिस्ता आराधन्तुका येशु क्रिस्ता महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना आराधन्तुका पवित्रात्म्या आराधन्तुका पवित्रात्म्या आराधन्तुका पवित्रात्म्या आराधन्तुका पवित्रात्म्या महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना आराधन्तुका त्रिएक देवा आराधन्तुका त्रिएक देवा आराधन्तुका त्रिएक देवा आराधन्तुका त्रिएक देवा महिमा तुका सस्ना
तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 हर गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू हरसिता तुका सुमिया जेजू गोडसिता तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 आमचे समोर आसा आमचो सुमी आमचो धनी आमचो राय जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार आमचो तारक आमचो मेसिया जेजूक आमच्या रायाक आमच्या धन्याक आमी आमच्या काळसामनांत येवकार दिवया ताका स्वागत करया जाता जाल्यार सरपोडया दिमी घालया नमस्कार करया आनी ताचो मोग ताची ससाय ताची कृपा आमच्या जिवितांत आमी मागया आराधनानी वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता कष्ट दुःख आमचे आराधनानी वंदन करू कष्ट दुःख आमचे समर्पिता पिडा शिडा आमची आराधनानी वंदन करू पिडा शिडा आमची समर्पिता खंत दुःख आमची आराधना वंदन करू खंत दुःख आमची समर्पिता भुरग्यां बाळा आमच्या आराधनानी वंदन करू
भुरग्या बाळकांच्या समर्पिता हालेलुया 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 आमच्या सुम्याक जेजू क्रिस्ताक आमी आमच्या मदगात येदोळसू येवकार दिला ताका आराधन करून ताची स्तुती गावन आमी ताचो उपकार बावुडला आतां आमचे दोळे साक्रामेंतांत आसल्या ह्या जेजूचेर आमी खंचोवया थोडो वेळ मौनपणी आमच्या देवा कडेन आमी एक संवाद चलोवया जें कितें आमच्या काळजांत आसा जें कितें आमच्या मनांत आमकां दुखता आमकां हेरांनी दुखयलां कश्ट पिडा अनवार आमच्या जिवितांत आसचें उणेपण आमची अस्कतकाय आमच्या सुम्या लागीं आमी उलोवया देव आमचो रचणार आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आपलो मोग तो आमकां उगडापो करता सुम्याक अर्गां दिवन हें अर्गां लादीन आमी म्हणया आनी हें अर्गां लादीन आमी म्हणटा आसतना आमच्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताचो उपकार आमी बावुडया आनी तशेंच आमकां जाय आसली सकत आमकां जाय आसली कृपा आमच्या जिवितांत आमी मागया देवाक आमी वाखाणतना सुम्याक आमच्या देवाक आमच्या वाखाणेची गरज आसा म्हूण न्हय बगर आमच्या जिवितांत आसची ती ल्हानविकाय आमचें उणेपण आमची खालतीकाय आमी देवाक दाखयता देव सर्वश्रेश्ठ
आमचो रचणार सर्व बलिश्ट भगवंत थॉमस अक्विनास पवित्र सभेचो बापूय आमकां अशें म्हणटा, देवान आमकां कांयच नासतना आमकां रचलीं, फकत मोगा खातीर, एक्स निहिलो. ही लातीन उतरां तो वापरता. देवान आमकां रचलां देवाचो आमी मोग करच्याक. आनी जेन्ना आमी देवाक अर्गां दिता, वाखणटा, ताची स्तुती आमी गायता, आमची ल्हानविकाय, आमचें उणेपण आमी देवाक दाखयता. तर सांगाता मेळून हांव एक वळ म्हणटा, तुमी म्हज्या फाटल्यान ती म्हणची. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, नमान तुका सुम्या जेजू, नमन तुका सुम्या जेजू, प्रणाम तुका सुम्या जेजू, प्रणाम तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, नमस्कार तुका सुम्या जेजू, नमस्कार तुका सुम्या जेजू, प्रणिपात तुका सुम्या जेजू, प्रणिपात तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, होजान्ना तुका सुम्या जेजू, होसान्ना तुका सुम्या जेजू, वैभव तुका सुम्या जेजू, वैभवी तुका सुम्या जेजू, वाखाणी तुका सुम्या जेजू, वाकानी तुका सुम्या जेजू, गायतां तुका सुम्या जेजू, गायतां तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, वर्णितां तुका सुम्या जेजू, वर्णितां तुका सुम्या जेजू, दिनवासतां तुका सुम्या जेजू, दिनवस्तां तुका सुम्या जेजू, नावाडतां तुका सुम्या जेजू, नवर्तां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, गाजयतां तुका सुम्या जेजू, गाजयतां तुका सुम्या जेजू, वाखाणी तुका सुम्या जेजू, वाकानी तुका सुम्या जेजू, उल्हास तुका सुम्या जेजू, उल्हासिता तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, शाबासकी तुका सुम्या जेजू, सबस्की तुका सुम्या जेजू, हालेलुया सुम्या जेजू. हालेलुया सुम्या जेजू. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸತ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 बाप, पुत्र आणि पवित्रात्मा ते एक जण एकच देव. मगाच्या भावना आणि बहिणीनो, आमच्या त्रिएक देवाक आता वाखाणून आम्ही त्रिंदादाची ही स्तुतिमाला वा लदीन आम्ही म्हणटा आसतना त्रिएक देवाक आम्ही अर्घा दिवया. ताणें केल्ल्या सर्व उपकाराक तसो आमी उपकार बावडया आनी आमकां जाय आसली सकत आमच्या जिवितांत परत आमी मागया. अब्बा बापा, तुका आमी वाखाणटाव. अब्बा बापा, आमकां आमी वाखाणटाव. अब्बा बापा, तुका आमी दिनवासताव. अब्बा बापा, तुका आमी दिनवासताव. अब्बा बापा, तुजो आमी मोग करताव. अब्बा बापा, तुजो आमी मोग करताव. अब्बा बापा, तूं आमचो बापूय. अब्बा बापा, तूं आमचो बापूय. अब्बा बापा, तूं आमचो रचणार. अब्बा बापा, तूं आमचो रचणार. अब्बा बापा, तूं आमचो आदार. अब्बा बापा, तूं आमचो आदार. अब्बा बापा, तूं आमचो दातार. अब्बा बापा, तूं आमचो दातार.
आबा बापा तू आमचो एकलोच देव आबा बापा तू आमचो एकलोच देव आबा बापा तू आमचो मोग करणार आबा बापा तू आमचो मोग करणार आबा बापा तू आमचो आरंभ आनी शेवट आबा बापा तू आमचो आरंभ आनी शेवट आबा बापा तू आमचो आल्फा आनी ओमेगा आबा बापा तू आमचो आल्फा आनी ओमेगा आबा बापा तू आमचें खडप आबा बापा तू आमचे कडप आबा बापा तू आमचो झुजारी आबा बापा तू आमचो झुजारी आबा बापा तू आमकां सावळी आबा बापा तू आमचो सवी आबा बापा तू आमचो रक्षक आबा बापा तू आमचो रक्षक आबा बापा तू आमची सकत आनी बोळ आबा बापा तू आमची सकत आनी बोळ आबा बापा तू आमची घटाई आबा बापा तू आमची घटाय अर्गां तुका बापा अर्गां तुका बापा महिमा तुका बापा महिमा तुका बापा वाखाणी तुका बापा वाखाणी तुका बापा वंदन तुका बापा वंदन तुका बापा आराधन तुका बापा आराधन तुका बापा वैभव तुका बापा वैभव तुका बापा मान तुका बापा मान तुका बापा हालेलुया 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 जेजू तू आमचो सर्गींचे दार सांगाता म्हणया जेजू तू आमचे सर्गींचे दार जेजू तू मोग आनी बरवोसो जेजू तू आमचो मोग आनी बरवोसो जेजू तू देवाचो शब्द जेजू तू आमचो देवाचो शब्द जेजू तू बापाचें जिवें उतर जेजू तू आमचे बापाचे राग जेजू तू आमचो बरो गवळी जेजू तू आमचो बरो गवळी जेजू तू आमचो सोडवणदार जेजू तू आमचो सोडवणदार जेजू तू वैजांचो वैज जेजू तू आमचो वैजांचो वैज जेजू तू देवांचो देव जेजू तू आमचो देवाचो देव जेजू तू रायांचो राय जेजू तू रायांचो राय जेजू तू शांतीचो कुंवर जेजू तू शांतीचो कुंवार जेजू तू आमचे पिडेक वकात जेजू तू आमच्या पिडेक वकात जेजू तू पत्त्यांक बक्षणे जेजू तू पत्क्यांचो बक्षाणे जेजू तू आमची बोळ आनी भलायकी जेजू तू आमचे बोळ आनी भलायकी जेजू तू आमचें समाधान जेजू तू आमचे समाधान जेजू तू आमचो बुजवणदार जेजू तू आमचो बुजवणदार अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाखाणी तुका जेजू वाखाणी तुका जेजू वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू वैभव तुका जेजू वैभव तुका जेजू मान तुका जेजू मान तुका जेजू हालेलुया तुका जेजू हालेलुया तुका जेजू पवित्रात्म्याक स्तुती पवित्रात्म्या तू आमचे वाटेक उजवाड पवित्रात्म्या तू आमचे वाटेक उजवाड पवित्रात्म्या तू आमच्या दोळ्यांक दिश्ट पवित्रात्म्या तू आमच्या दोळ्यांक दिश्ट पवित्रात्म्या तू आमच्या जिविताची झर पवित्रात्म्या तू आमच्या जिविताची झर पवित्रात्म्या तू आमची जाणवाय पवित्रात्म्या तू आमची जाणवाय पवित्रात्म्या तू आमचो शराती पवित्रात्म्या तू आमचो शारोती पवित्रात्म्या तू आमकां बूत दिवपी पवित्रात्म्या तू आमकां ज्योत दिवपी पवित्रात्म्या तू आमची सकत आनी पदवी पवित्रात्म्या तू आमची सकत आनी पदवी पवित्रात्म्या तू आमचें खरें गिन्यान पवित्रात्म्या तू आमचें खरें गिन्यान पवित्रात्म्या तू कुरपेची झर पवित्रात्म्या तू कुरपेची झर पवित्रात्म्या तू बापाचो आनी पुताचो खरो मोग पवित्रात्म्या तू बापाचो आनी पुताचो खरो मोग पवित्रात्म्या तू आमचो संगाती पवित्रात्म्या तू आमचो संगाती पवित्रात्म्या तू आमचो इश्ट पवित्रात्म्या तू आमचो इश्ट पवित्रात्म्या तू आमची मजत पवित्रात्म्या तू आमचो मजत पवित्रात्म्या तू साथ देण्याचो दातार पवित्रात्म्या तू साथ देण्याचो दातार अर्गां तुका पवित्रात्म्या अर्गां तुका पवित्रात्म्या महिमा तुका पवित्रात्म्या महिमा तुका पवित्रात्म्या वाखाणी तुका पवित्रात्म्या वाखाणी तुका पवित्रात्म्या वंदन तुका पवित्रात्म्या वंदन तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पवित्रात्म्या वैभव तुका पवित्रात्म्या वैभव तुका पवित्रात्म्या मान तुका पवित्रात्म्या मान तुका पवित्रात्म्या हालेलुया पवित्रात्म्या हालेलुया पवित्रात्म्या
जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा हालेलुया 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 देवाचें उतर आमकां गूण करता देवाचें उतर आमकां कुरप्या देण्यांनी भरता हेंच देवाचें उतर आमी आयकून आमचें जिवीत आमी नंदन करया देवाच्या उतराक सर्व आमी उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसो माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां तें मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें निजायकी जो कोण मागता तो घेता सत्तल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक ल्हानसो मोठो नियाळ आयच्या ह्या वाचपाचेर आमी आयकलें सोमी आमकां म्हणटा मागा बडया आनी सदां तुमकां तें खंडीत जावन मेळटलें आमी सर्व मागतां आमच्या सुम्या कडेन आमी मागतां हेरां कडेन आमकां मजत जाय आमकां तांच्या कुमकेचो हात जाय पूण जेन्ना आमी देवा कडेन भावार्थान मागतां आमकां तें खंडीत मेळटा होसो भरवोसो आमी आमच्या देवाचेर दवरूंक मोगाच्यानो ह्या पुणशेताक आमी आयल्या आमी पळयता भाग्यवंत जुझेवाजाच्या जिवितांत ताणें मागलें देवाचेर ताणें भरवोसो दवरलो आमच्या ह्या कानारा भुंयक तो आयलो आमच्या शेजारा श्रीलंका तो गेलो ताणें पातक्यांक सुटका फावो केली कश्टांतल्यांक तो कुमकेचो हात दिवंक पावलो ताणें मागलें दुसरें मोगाचें न्हू आमचो सोमी आमकां सांगता सदां आनी तुमकां तें मेळटलें आमी जाणा खंयची वस्त आमी सांडटाना आमी खावचे येता आमी सैर बैर जाता आनी असल्या वखता आमी चीत दिवन मौन दिवन आमी सोदता तशेंच मोगाचें न्हू जेजूचेर भावार्थ दवरून आमी सोदूंक
आमच्या जिवितांत, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी सोदना करूंक जेजू आमकां आपयता. बडया आनी तुमकां दार उक्तें जातलें. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत साबार दारां बागलां बंद जाल्यांत एक धांपण आमच्या जिवितांत आमी देखतांव तें परत बडोवंक, परत तें दार उक्तें करूंक आमचो सोमी आमकां आपयता. साबार आमचे तरणाटे कसलीच विंचोण नासतना, कसलेंच ऑप्शन नासतना जीवघात करतात. काजारी जोडी कसलेंच ऑप्शन नासतना वेगळा सारा खातीर मागतात. भुरगीं आपल्या वडिलांचो त्याग करतात. थोडे फावटी वडिलांक आपली भुरगीं नाकात. दारां बंद जाल्यांत. ती दारां बडोवंक, ती दारां उक्ती करूंक आमचो सोमी आमकां आपयता. आमचो पात्रोन जिजेवाज दारां धांपल्या वखता तो तें दार बडयता. आपल्या वडिलांक तो मागता, म्हाका हांगा गोंयांत रावंक नाका, म्हाका श्रीलंका थंयसर वचूंक आसा. थंयसर आमचे क्रिस्ती भावंडा कश्ट दगदणी सोंसतात. ताणें दार बडयलें, ताच्या वडिलांनी गुमान दिलें ना, पूण परत परत ताणें निराश जायनासतना ताणें दार बडयलें. आनी एक दीस मोगाचें न्हू तें दार ताका उक्तें जालें. श्रीलंका ह्यो अवकाश ताका मेळ्ळो. आज एक जिवाळ क्रिस्ती सभा त्या गांवांत श्रीलंकांत आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मागा, सोदा आनी बडया, तुमकां खंडीत मेळटलें. आमचो सोमी देव आमकां आज आपोवणें दिता आमच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक. आमच्या जिवितांत जें आमकां जाय, जें वायट आसा तें पुसून काडूंक, जें आमकां जाय तें मागूंक आनी तशेंच हेरांक एक कुमकेचो हात आमी दिवंक. परत एक फावट आमचे दोळे ह्या साक्रमेंतांत आसल्या जेजूचेर आमी खंचोवया. आनी जशें आमी आमच्या इश्टा कडेन वा इश्टिणी कडेन आमी उलयता तसलो सुसंवाद आमी आमच्या जेजू कडेन करया. जें आमकां जाय मोगाचें न्हू तें आमी मागया. खंडीत जावन आमकां तें मेळटलें. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, पेंगेन ताच्या तो घेता, हातकां म्हजी बक्षिता. जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू. जिणयेन कंगल जाताना, कधी दुकान बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उडे
कंती दुखान बुडताना सोम्या फुलो मारताना काहीच म्हाका बुडेना जेजू 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 वै जेजू हांव तुज्या मुखार आयल्या हांव मागतां म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत म्हज्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या काजारी जिवितांत म्हज्या धार्मीक जिवितांत म्हाका धादोसकाय लाभच्याक हांव मागतां सुम्या जेजू तुजे लागीं तुजी कृपा म्हजेर वत वै जेजू हांव सोदतां हांव सूख समाधान शांती म्हज्या जिवितांत भोगूंक आशेतां आनी ह्या सोदनेर आसतना तुजी कृपा तुजो सांगात हांव मागतां सम्या जेजू हांव तुजें दार बडयतां सर्गींचें दार बडयतां म्हज्या जिवितांत सबार कडेन धांपण म्हाका दिसता बागलां बंद म्हजी नातीं म्हजी सैरीं म्हाका पयस करतात म्हजीच मोगाची म्हाका घेवंक स्विकार करूंक फाटीं सरतात सम्या जेजू हांव परत तुजे सरशीं येतां दार बडयतां तुजें दार म्हाका उक्तें कर तुजे वेंगेंत तुज्या गोपांत म्हाका तूं घे आनी तुजो इश्ट कसो तुजी इश्टीण कशी म्हाका तूं स्विकार कर तू ये सोम्या तू ये मोजा काळजा तू ये सोम्या तू ये मोजा काळजा आत्म्याचे गाय गुण करच्या जेजू
तुझे समोर वायला रक्तान तुझ्या दूतू म्हाका नितळ जावंका शेतां आत्म्याचे गाय कोण करच्या जेजू तुझे समोर वायला रक्तान तुझ्या दूतू म्हाका नितळ जावंका शेतां तूं ये सोम्या तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये सोम्या तूं ये म्हज्या काळजांत गुण कर सोम्या म्हाका तूं गुण कर सोम्या म्हाका तूं गुण कर मोगाच्या भावना आणि भयणीनो हो मलादीक वेळ आमी आमच्या सुमया संगी खर्चिला आता आमच्यो गरजो आमच्यो विनवण्यो आमी उच्चारया आनी मागया प्रत्येक तरान आमकां जें कितें जाय आमच्यो गरजो आमच्यो विनवण्यो आमी देवा समोर दवरुया प्रत्येक तरान आमी मागया आमच्या धार्मीक वडिलां पासत आमच्या पाप साहेबाक आमच्या बीस साहेबाक आमच्या सर्व ह्या संघा पासत आमच्या सर्व धर्म भाव धर्म भयणी यांचे पासत तांच्या धार्मीक जिवितांत तांकां दादोसकाय आनी तृप्ती मेळच्याक आमी मागया आमचे सर्व राजकीय फुडाऱ्यां पासत तांणी आपणा विशीं चिंतिनासतना लोकांची बरी सेवा करूंक देवाची कृपा तांच्या जिवितांत आमी मागया आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा पासत आमच्या कुटुंबांत सदांच शांती समाधान आसचे खातीर आमचे संबंद सदांच मोगाचे आनी एकवटाचे आसचे खातीर आमी मागया आमच्या घरांत आसच्या सर्व पिडेस्तां पासत देवाचो स्पर्श तांकां लाभचे खातीर आनी आपली पिडा सोसूंक आनी पिडेंतली तांणी गूण जावचे खातीर आमी मागया काम नातल्या आमच्या सर्व युवा जाणां पासत तांकां बेगीनच बरें काम मेळचे खातीर तांचें जिवीत नंदन जावचे खातीर तांच्या जिवितांत जर तीं काजार जावंक सोदतात देवाच्या आपोवण्याक उलो दिवंक सोदतात जाल्यार तांच्या जिवितांत देवाची कृपा आमी मागया आमच्या सर्व शिकपी भुरग्यां पासत आमच्या शिकपी तरणाट्यां पासत तांच्या शिकपांत तांणी बरें करून शिकच्याक देवाची कृपा बूद भलायकी आनी जें कितें तांकां फावो तें बरे रितीन मेळचे खातीर आमी तांचे पासत मागया थोडो वेळ मौन रावन आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया आनी खतखत्यान आमी देवाचेर भरवोसो दवरून मागया
देवाक आमची सर्व मागणी विनवण्यो गरजो आमी उबारून सुम्यान शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्यान भावार्थान आनी भरवशान म्हणया. आमचे हात आमी उक्ते करया आनी भावार्थान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आराधनाचें गीत जाताना आमी दिंबी घालया आनी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत मागया. देवा विचित्र साक्रमेंता खाली तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडूणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು.
ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ तुझ्या विधी भोवती आम्ही हायल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती दुर्बेन खात्या काळजा मोना भेटो करगा बलिदान तुझ्या विधी भोवती आम्ही हायल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती दुर्बेन खात्या काळजा मोना भेटो करगा बलिदान दिसवो हायसवो तुवें आमकां दिल्लो वर्सून तुजी महत् कार्यां उबाही खासर कांदील फोडून राय तुझ्या विकमेलेल्या मोगा तुझ्या वेदी भोवती आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती दुर्बेन खात्या काळजा मोना भेटो करगा बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचो विशय जावन आसा जिणी बदलाप आनी बापाची वेंग आमी हो विशय आयच्या वांचला उपरांत प्रवचना वेळार आमी नियाळटल्यांव आमी जाणाव आमचो देव आमकां हर एकल्याक जिणी बदलूंक आपोवणी दिता आमच्या बापाचो हो उलो आमी स्विकार करया आनी ह्या मिसा वेळार आमकां फावो ती मजत आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत बदलपा खातीर आमी मागया थोडो वेळ मौन रावन आमच्या पथकांची धूप धरया आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया हांव पातकी सर्पदेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो सांगता मनान चिंतन अनुसरून वायट आदारून बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांज जेवासाक परसळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जिवन तुजे परचेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन आनी आरोनान ही सर्व अजापां फाराव्या मुखार केली, पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारूण केलें देखून ताणें इस्रायेलींक आपल्या देशांतली वचूंक सोडलें ना. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाच्या सगळ्या परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्यां संगी मेळून तांच्या संख्या प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचोवंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची बोकड्या आनी बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनूय खांब्यांक आनी ताच्या वयल्या पाटयेक तें सारूंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय. बगार सगळी शेळी, तिची तकली, पाय आनी आनकिटी वेगळी करिनासतना उजार भाजून तिचें मांस तुमी खावचें. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्हय. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवच्या आदीं लासूंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाठो बांदा, पांयांक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी वेगीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परबी. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मनजातींक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करता तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणां जातलें. तें रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना.
हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत वो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतेल्यात. देवाचे उतारये. देवाचे उपकार. श्लोक सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव हांव वाखणटलो. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव हांव वाखणटलो. कितें हांव फाटीं दिवं सर्वेस्पराक ताणें केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणटलो. श्लोक सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव हांव वाखणटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर तुजे साकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. श्लोक सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव हांव वाखणटलो. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव हांव वाखणटलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बकरे मुजो तळो आयकता म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू सांगूंक लागलो, एकल्या मनशाक दोग पूत आशिल्ले. तांचे मदले धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवंच्यो आस्तचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपले आस्त बदेक पुरा विकलें आनी मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयसुल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेले सगळें होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुखळ पडलो. तोळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचोन त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेतांभाटांत दुकराक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगो पुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांयच दिलें ना. शेकीन ताका बूद आयली आनी आपल्या इश्टाक तो आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सचीं वेतां आनी म्हणटा, बाबा देवाचेर आनी तुजे विरोध
हांवें पाप जाल्लें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपणाक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळेच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरचें पाटी भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें खाळी चुरचुरलें. धांवून वचोन पुताक ताणें वेग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. चोळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप जाल्लें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या चाकरांक आपोवन सांग लागलो, बेगीन वचा आनी आसल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोट आंखमुदी आनी ते पांयांक मोचे घाला. चरबेचो एक फाटको मान हाडून मारा आनी खावन जेवन गमत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मोड पावल्लो, तो आतां जिवन जाला. चुकोन गेल्लो, तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें पेस्ताचो दबाचो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो पाटी येवन घरा सरचें पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानान पडलें. चाकरा मदल्या एकल्याक पळोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. चाकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पडपडीत फाटको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तोळ ताचो बापूयच भायर येवन ताका बळांक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक फावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां सांगता गमत मारूंक आजून दर म्हणून एक बकरेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर पुश्टी फाटको मारलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोन पावल्लो तो आतां पत्त्यान जिवन जाला. चुकोन गेल्लो तो पत्त्यान मेळ्ळा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जिणी बदलपा विशीं, जिणी बदल्ल्या विशीं आमी जायतीं उदाहरणां आमच्या जिवितांत आमी वाचल्यांत जावंक पुरो, आयकल्यान जावंक पुरो, टीव्हीचेर आमी पळयल्यां जावंक पुरो. तांतलो एक आसा भाग्यवंत आगुस्तीन, पवित्र सभेचो बापूय. अनभावार्थी अक्रिस्ती जावन आपलें जिवीत ताणें विबाडिल्लें. आपली आवय भाग्यवंती मोनिकाच्या विनवणेन तो परत पवित्र सभेचे वेंगेंत आयलो. ताणें बावतिस्म पवित्र स्नान घेतलो आनी आज आमी ताका पवित्र सभेचो बापूय, फादर ऑफ द चर्च म्हणलें ब्रीद आमी ताका दिलां, हें बिरूद आमी ताका दिलां. तशेंच समुंदर सिंग खराळ रितीन ताणें सिस्टर राणी मरियाक मारिल्लें आनी आपल्या जिवितांत ताका दूख जाता आनी सिस्टर राणी मरियाची कुटुंबाची ताका बक्षिताना देवाचें बक्षाणें ताका भोगता. आनी आज तो क्रिस्ताक साक्ष दिवन एक क्रिस्तांव जाला म्हणली खबर आमी वाचला जावंक पुरो. जिणी बदलाप आनी बापाची वेंग. आमी आज ह्या आयच्या वांजेलांत वेंचीक पुताची वपार आमी आयकली. खरें म्हणल्यार लितुर्जींत ही वपार आमकां तिसऱ्या करेजमाच्या तिसऱ्या आयतारा
आमकां वाचूंक आयकूंक मेळटा आनी हो आयतार जावन आसा लेत्तेरे संडे वा संतोशाचो आयतार आनी त्या आयतारा याजक मिसपेटोवचो याजक जांबळी न्हय बगर गुलाबी काजूळ मुस्तायकी न्हेसता आनी ही गुलाबी वा वायलेट रंगाचो हो काजूल संतोशाची एक खुणा संतोशाचो एक संकेत जावन आसा प्राचीत आसा जरी प्राचीत दूख बेजाराय आसा तरी एके रितीचो संतोश आमी संभ्रमूंक हो आयतार लेत्तेरे संडे आमकां उलो दिता संतोशाचो आयतार आमकां उलो दिता म्हणटच जेन्ना आमी बापाचे वेंगेंत येता आमी खरो संतोश देवाचो मोग देवाचो तो एकवट आमी भोगता तर तुमच्या मुखार 5 संगती ह्या वांजेलाचेर हुंदून आसच्यो 5 संगती तुमच्या मुखार तुमच्या नियाळा खातीर दवरता मगाच्यान दोग पूत आसले निमाणो धाकटो आनी मालगडो पूत धाकटो पूत आपल्या बापाय कडेन वेता आनी पयलें तो विचारता आपलो वांटो नन्ना पालू माय शेर आमी जाणा मगाच्यान जें कितें बापायचें तें जावन आसा पुताचें आनी जेन्ना बापूय वा वडील मरणाचे तणीर आसता तो एक वील करता आनी सगळी आस्पदीक आपल्या पुताक एक देणें एक इनाम एक गिफ्ट म्हूण दिता पूण ताच्या ह्या पुताक ह्या इबाडी पुताक तें भोवशा पसंद जालें ना आनी तो आपलो वांटो आपल्या बापाय कडेन मागता मगाच्यान आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर घालया आमकां आमचो देव बाप सर्वेस्पूर देव बाप सबार देण्यांनी भरता प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सबार देणी इनामां बेसावां आमचेर तो ओतता पूण आमी तें नेगार करता आनी म्हज्या हक्काचें म्हाका जें कितें जाय तें आमी विचारता देवाची देणी आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आमी चुकता दुसरें मगाच्यान आमी आयकलें तो पूत धाकटो पूत एका पयशिल्ल्या गांवाक वेता ग्रीक भाशेन ह्या पयशिल्ल्या गांवाक एक शब्द आसा कोर्हा माक्रा आनी कोर्हा माक्रा म्हळ्यार काळकी स्वात वा खाली स्वात रिती स्वात थंयसर कांयच ना आनी खऱ्यांनीच मगाच्यान तो पूत गेल्लो ते स्वातेर कांयच नातलें बापाचो तो मोग बापाचो तो उजवाड ताणें सांडलो आनी त्या काळके राती त्या अंकारांत तो बुडलो कोर्हा माक्रा मगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी नदर घालतना आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालतना जेन्ना आमी बापाची देणी आमच्या जिवितांत आसची आमच्या कुटुंबादारांचो सांगात आमच्या इश्टा इश्टिणींचो आमच्या सेसामारा आसल्यांचो संबंद आमी मोडून आमी वेता आमी असल्या अनकाराक आमी सांपडता आनी मगाच्यान तिसरी संगत आमी पळयता त्या धाकट्या पुता थंय एक परतवणी कन्वर्शन आमी पळयता त्या धाकट्या पुताक जिणी बदलूंक म्हज्या जिवितांत हांवें कितें तरी करूंक जाय म्हणलें ताका भोगता तो त्या दुकरा संगी आसतना दुकरांनी खावचो तो पेंड तें कुसलें जेवण जेवतना ताका भोगता हांव पूत न्हय जाल्यार हांव चाकर जावन हांव गुलाम जावन म्हज्या बापायच्या घरा परतून हांव वेतलो परतवणी परिवर्तन मगाच्यान आमकां सर्वांक जाय सबारांक आमकां पातकांत बुडोवन आसून ती एक संवय जावन गेला आमी जाणाव आमल पियेतली वा चोरी करतलीं ती पातकांत इतली रोंबून आसतात ती चूक म्हणलें तांकां सबार पावटी कळना मगाच्यान आमी तसल्या
व्यक्ती खातीर आमी मागूंक आसा तशेंच आमचे जिवितांत बदलावण परतोवणी आमी हाडूंक आसा चवथी संगत मोगाचे न्हू तो पूत आपल्या बापाय सरशी वेता आनी बापाची ती वेंग तो भोगता आपल्या जिवितांत बापाची वेंग एक खुणा एक संकेत आमच्या सर्वेस्परा देवाची जसो आमचो बापूय मोगाळ तोच मोग ताणें आपल्या बापा सोबें भोगलो धाकटो पूत पाटी येताना आमी पळयता ताचो बापूय भायर आसलो घरा भितर नातलो आपल्या पुता खातीर तो अपेक्षून अत्रेकून तो आसलो आनी आपल्या पुताक पयस आसतना तो देखताना धावी धावी तो वेता जशें एलिझाबेथ जशें मरी एलिझाबेथीक मेळोंक धावी धावी गेल्ली तशेंच तो बापूय आपल्या पुताक मेळोंक धावी धावी वेता आनी तो आपल्या पुताक ती वेंग दिता आपल्या बोटाची ती मुदी दिता आनी फेस्त करया म्हणलो हुकूम आपल्या साकरांक तो सांगता ताणें वायट केल्लें ताणें पाड केल्लें ताचें कसलेंच लेखपाट तो करिना बगर आपल्या पुताक तो वेंगेंत घेता ती मुदी जावन आसा मोगाचें न्हू संबंद नातें जोडची एक खुणा एक संकेत भोवशा ती ताच्या काजाराची मुदी आनी तांच्या लग्ना वरवीं तो बापूय आनी ताच्या पत्नीच्या लग्ना वरवीं तो पूत ते दोग जाण पूत जल्माले आनी जेन्ना तो पूत पयस केल्लो त्या बापायक भोगलें म्हजो जिविताचो कुडकोस पयस केला आनी देखून मोगाचें न्हू ती मुदी एक खुणा कशी तो आपल्या पुताक दिता आमचे जिवितांत मोगाचें न्हू आमकां बापायच्या वेंगेची गरज आसा आमच्याच कुटुंबांनी थोडे फावटी आमचे पूत आमची भुरगीं आपल्या बापायक आपल्या वडिलांक आवयंक मान दिनांत गौरव दिनांत मोगाचें न्हू असल्या कुटुंबा पासत आनी आमच्याच कुटुंबा पासत आमी मागया आनी पांचवी संगत मोगाचें न्हू आमी देखता ती जावन आसा संभ्रम दबाजो लुकाचो जेजू भोवशा एक धाटो मोठो जेजू तो फेस्ता करनासलो जेजू जेवणा करनासलो जेजू खंय पळयल्यार आमी पळयता जेजू एका फेस्ताक गेल्लो जेजू जेवणाचे पंक्तीर बसुल्लो वय मोगाचें न्हू आमचो देव संभ्रमाचो देव आमचो देव आशेता आमी सदांच बापाच्या वेंगेंत आसून ती खुशालकाय ती संतोश आमी भोगूंक आनी जेन्ना तो मालकोडो पूत पाटी येता तो संभ्रम तो देखता ताका एके रितीचो मोसोर जाता तो मोसोर ताणें न्हीज म्हणल्यार ताचो धाकटो पूत ताचो धाकटो भाव थंयसर आयिल्ल्याक ताका संतोश भोगूंक जाय आसलो पूण ताका मोसोर जाता मोगाचें न्हू सबार फावटी मोसोर हांकार आमकां वयर सरूंक आमचे संबंद जोडूंक आमकां दिनांत आमी मागया आमच्या कुटुंबांनी सदांच एकवट आसचे खातीर आनी हो एकवट आमी संभ्रमचे खातीर हो एकवट आमी बरे रितीन आमी जिवचे खातीर आमच्या धन्या देवा लागीं आमी मागया म्हजे न्हू सबार फावटी आमकां त्या मालगड्या पुता बरी आमच्या जिवितांत आमकां निरासपण भोगता आनी निरासपण मोगाचें न्हू जावन आसा एक व्हडलें हातेर एक व्हडलें महापातक आमकां म्हणयेत आळशी मनशाक आमकां त्या आळसायांतलो आमकां सांगयेत तूं जागो जा उठ आनी तुजें पैण मुंदारसी तुजे जिणये पैण मुंदारसी पूण निराश जाल्लो व्यक्ती केदींच वयर सरूंक शकना असले सबार जण मोगाचें न्हू आमकां तांची परिचय आसा आमी तांकां वळखात आमच्याच कुटुंबांत ते आसा निराश जाल्ले व्यक्ती मालगड्या पुता बरींच निराश जाल्ले व्यक्ती तांचे पासत मागया बापाच्या वेंगेंत तांकां आमी घेवया भाग्यवंतू जुझेवाज सान जुझेवाज आमचो पात्रोनो आमी पळयता ताच्या जिवितांचेर आमी दिश्ट घालतना ताचे जिवितांत सबार फावटी ताका दूख भोगलें
तरी आसता ताणें आपल्या देवाचेर समयाचेर भावार्थ दवरलो. प्रत्येक तरान जेन्ना कॅनरांत प्रोपगंडा फिदे आनी पाद्रोआदो तांचे मदें नासमाधान आसलें, एकवटा खातीर एकवट बांदचे खातीर सान जुजेवाज वावुरलो. मोगाचेनो ह्या संताची मजत आमच्या कुटुंबा जिविताचेर आमी मागया. आमच्या जिणी बदलपा खातीर, आमच्या कुटुंबांत एकवट आसचे खातीर, मोग आसचे खातीर ह्या संताच्या मजतीन आमी मागया. तर देवाची सासाय, आत्म्याची घटाई सदांच आमकां फावो जावं. देवाचे कृपेन भरलेली आमची जिणी बदलून बापाचें भोगसाणें भोगून आमी बापाचे वेंगेंत खुशालकायन संभ्रमान जिवचे खातीर ह्या मिसावेळी आमी मागया. सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताच्या कुडीर रक्तान उडोवून बदलो. जिविताचें खाण आमकां दिवन परता. गोवा सोडो आनी दाका सोवाय. सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताच्या कुडीर रक्तान उडोवून बदलो. जिविताचें खाण आमकां दिवन परता. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळे आमच्या कपूय सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांज जेवाजान खतखतीत मोगान भेटयल्लें मागणें आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. हेच शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोषभरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सान जुजेवाजा पासत आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थाच्या आनी मागणाच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलय. हें ताचें देखी बरीत पोरजोळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो तसल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. सर्गांनी
बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सांबाळता, तुझे पुनर्जीवन को आमी परगटता, तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्रतेचो उडास कर आनी लियो आमच्या वगन बापा, पिटर फाल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडजळीत मुखार फळें फावो कर. आम्हा सुमेशाची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाची महेश सांगाती, भगीवन सुसेची सपती, भगीवन धर्मदूत, भगीवन सुसे वासनी सर्व काळी तुका मान बोल्यान त्यो सगळ्या भक्तां बराबर ससने सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास सांगता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन भावार्थान भरवशान आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्याग सोडये पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. सोम्या तुजे तरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका पळयके मेळटली. पानांको 141 141. क्रिस्ता खऱ्या ये काळजान म्हज्या सोम्या जेजू येण्याक स्वारी राखतां तुज्या गवळ्या बऱ्या क्रिस्ता खऱ्या आभार जीवा करती दुकान कस्त्रावर आमच्या विशेवा पुनर्जीवन कोणाक आमच्या दर्या देवा सासनी कुलाक सदांच लाभोच्या आमच्या भावा गवळ्या बऱ्या क्रिस्ता खऱ्या ये काळजान सोडवंदारान भासयलेल्या संवसारा उजवाडा कातका मोरणा ताम सोडयल्या आमच्या तारोका पांगय उजवाड धांवडाय काळो धाडत म्या तुज्या दाखय दयेन वाट परजेक तुज्या मोगाच्या गवळ्या बऱ्या क्रिस्ता खऱ्या ये काळजान म्हज्या सोम्या जेजू येण्याक स्वादी राखतां तुज्या मनशा पासून मोनीस जाल्ल्या आमच्या तालुक्या दिव पाटी कितें मोगाक तुज्या दर्या हेर कोणीच तुजे पोरी मोग केलो ना संवसार सगळ्यांक
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या भागी दिसा तुज्या पुण्याक पालो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत धादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जेवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज देवाच्या परसळीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. संभ्रमीक आशिर्वादा खातीर आमी आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरोशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सकाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्पदेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचोनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एक घडी भर बसया. मोगाचनो भायर वातावरण तितलें बरें ना जाल्यार म्हणजे पावस वारें आसा जाल्यार तुमी सांजुजेवास बापाची भक्ती काम व्हडा मोगान अभिमानान मागोवंक सोदूंक आनी ताणें बडयल्ल्या वेळार दार उक्तें करूंक म्हणून ह्या भावार्थान आज हांगासर आयल्यात. जे मागणें ते सावां तुमी घेवन आयल्यात ती सगळीं सुफळ जावं दीत म्हणून मागता आसतना तुमकां ह्या पुनशेताक मोगाचो येवकार मागता. सांगतास आयच्या दिसाचें भक्तीपण सोलोवन व्हेल्ले याजक मनादीक बाप जेसन पिंटो SDB मेळाचे याजक आतावरांत थंयसर डॉन बस्को घरांत आडळतेदार जावन ते थंयसर सेवा दिवन आसात. आमकां दियोकोनाच्या वडदीक तयाराय जावन तेच रेतीर दिवंक आयिल्ले आनी थंयसर म्हाका तांची वळख जाल्ली. निजाकी चड्डो व्हडलो आवाज करिनात तरी आमच्या काळजाक भक्च्या बरी मागणें भक्तीपण ते सोलोवन व्हरतात. देखून तांकांय ह्या सुवातेक आपयव्या आनी तांचे तावनी आमी जायते बरेंपण जोडया म्हणल्यार ह्या दिशेन हांगासर आपयल्ल्या वेळार मोगान ते ओपल्यात आनी आज हांगासर आयल्यात आनी आराधना मुखांत्र पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र आनी ह्या नोवेना मुखांत्र आमकां ते आदार दिवन आसात. बापानो तुमकां ह्या पुनशेताचो रेक्टर मनादीक बाप आसिसी रेबेल्लो तशेंच जमलेले याजक आनी सर्व भक्तिका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी ते ह्या दिसांनी PhD स्टडीज करनत आसात. तांचें सगळें शिकाप बऱ्यान जावं दी आनी शिकपांत जैत मेळोवन दी म्हणून सगळ्यांच्या नांवी हांव तुमकां मागतां. कुमसाराक सांगातपण आनी कुमो केल्ल्या फरांगी पेटे कोवेंताचे याजक मनादीक बाप दिलराज परचास मंगळारा म्हूण हांव चिंतां. जल्मा दिसाचे 84 वर्सां ताणीं संपयल्यात. तशें सर्व भक्तिकाच्या तर्फेन फादर तुमकां जल्मा दिसाचे उल्हास पाठयता. तशेंच सांगात दिल्लो आनी एकलो याजक आसा मनादीक बाप आयवान पिंटो तुमकां सोमेस्तांच्या नांवेन देव बरें करूंक म्हणटा. कंताराचें मुखेलपण घेतिल्ले मानेस्त सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस्त लायनल ते डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदेक देव बरें करूंक म्हणटा आनी सांजुजे वाज मुखांत्र धराळ देवाचीं आशिर्वादां तुमचेर येवन रावूं म्हूण मागता. मोगाच्या सेवे रुपीं रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या कार्मेल सायबीण कुर्नाड वाड्याकारांक देव बरें करूंक म्हणटा आसतना सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाचीं आशिर्वादां तुमचेर मागता.
येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सा थोमास इरा वाड्यागारांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज जाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयाराई करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासप वाचच्या खाणीक एकठांवच्या दानारुपी पुनशेताच्या बऱ्यापणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजे वाज बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागता. परत सुमेस्तांक देव बरें करूं. थोड्यो कळोवण्यो. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर हॉलांत थंयसर आसात. धर्मात सेवा ते दिवन आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स, कुमसाराम 10:30 वरार आराधन, मेस, नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक उपरांत जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धर्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिव येता. आगोस्त म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक हे दळसो आयल्यात. स्टॉलांत थंयसर विक्रापाक आसात. पुनशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानींक आनी जेवणा बाबतीन आयवस दिल्ल्या दानींक आमी मानाची वात वांटतेल्या नांवां आपयल्या भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. आयचे प्रधान याजक मानादीक बाप जेसन पिंटोन वात दिवच्याक हांव विनंती करता. जेवणा बाबतीन दान दिल्ल्यांची नांवां डोनाल्ड आनी डिंपल डिसोजा, शांतीनगर शक्तीनगर 3000 रुपये, लँडसन डिसोजा फजीर 5000 रुपये, निशांत वेगस सालेतूर 1000 रुपये, JB मोंतेरो मुडीपू इगर्जे वाडो 2000 रुपये, अनिल डिसोजा वरकडी 1000 रुपये, प्रीती IV अंद्रादे वामंचूर 1000 रुपये, नथालिया फर्नांडीस मोगारनाड 250 रुपये, ग्रेफिटा सेरावो लोरेटो 1000 रुपये, रोबिन लोबो फजीर 5000 रुपये, भास्कर शेट्टी पाणीर 2000 रुपये. सांगातास पुनशेताक दान दिल्ल्यांची नांवां हरवी फर्नांडीस गोवा 1000 रुपये, नांव नाका म्हणून राणीपुरा टावन 5000 रुपये, जोसेफ सल्डाना फेर्माई 2,500 रुपये. सर्व दानींक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापाची धराळ आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर देवो म्हणून मागता. तशेंच मानाच्यो वाती वांटिल्ल्या बाप जेसन तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. एक घडी बरोबरशा सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेली सर्व अर्गां आनी तेसावां ताच्या ह्या रेलिके समोर ताका भेटोवन दिता. ही सर्व आमच्या भक्तिकांची मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांकां पावोवन दी म्हणून मागता आनी आशेता. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात 5 जाणां. एकलो किडनेंत फातर आनी कातीची पिडा गूण केल्ल्याक, पांयांचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक, बरें वाहन फावो केल्ल्याक, बरें आनी जोगतें काम फावो केल्ल्याक, बरी भलायकी लाभयिल्ल्याक, परिक्षेंत बरें फलितांश मेळिल्ल्याक अर्गां दितात. सांगातास 11 जाणां शिकोवंक, वाचोवंक, बरोवंक, भुरग्यांक बरी मोत मेळचे पासून मागतात. 13 जाणां परिक्षेक बरी तयाराय करून बरें फलितांश जोडूंक, नर्सिंग शिकप बऱ्यान जावच्याक, भुरग्यांचें इस्कोलाचें फीज बांदूंक साध्य जावच्याक, 5 जाणां बेगीनच विजा मेळच्याक, DHA परिक्षेंत उत्तीर्ण जावच्याक, परगांवाक वेचाक, 11 जाणां बरी सैरीक मेळचे पासून मागतात. तेगां CA आनी MBA परिक्षेंत जैत मेळच्याक, CET परिक्षेंत जैत मेळच्याक, 10 जाणां बरें काम मेळच्याक, वावरांत प्रमोशन मेळच्याक,
दोगा जाणां इंटरव्यू पास जावचे पासून मागतात तेगा उद्यमांत बरें पोण मेळच्याक 4 जाणां बऱ्या आनी आशिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक बरो आनी सारको निर्धार करच्याक 47 जाणां तांच्या भुरग्यांक आवय बापायंक भावा भयणींक मोगाच्या हरी एकल्यांक बरी भलायकी आनी आशिल्लें सगळें मेळचें पासून मागतात 4 जाणां पिडेस्तांची पिडा गूण जावच्याक दोगां सुडाळ उलोवंक जावच्याक मासीक स्त्राव संबंदीत समस्ये सारके जावच्याक TB गूण जावच्याक उस्मोडाची पिडा गूण जावच्याक लंग्स संबंदीत पिडा गूण जावच्याक तेगा जाणां एलर्जी तावन गूण जावच्याक बळशाक तोंडार उदेल्लें फळ गूण जावच्याक खतां आनी शिबां नितळ जावच्याक उस्वासाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक 6 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावचे पासून मागतात तेगा पाट दूख गूण जावच्याक 8 जाणां पांयाक बोळ मेळच्याक आनी गांठी दूख गूण जावच्याक दोगां हात दूख गूण जावच्याक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळच्याक गोमटी दूख गूण जावच्याक दोगां पेंटाची दूख गूण जावच्याक 4 जाणां साकरेची पिडा गूण जावच्याक 4 जण केस जडचे रावच्याक खोंकली आनी शेळ गूण जावच्याक दोगां थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक बाळतेर बऱ्यान जावच्याक दोगां किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक प्रोस्ट्रेट पिडा गूण जावच्याक बावळो दूख गूण जावच्याक 4 जाणां BP गूण जावच्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक तेगां राग आनी हट उणें जावच्याक सेस समारासोबें मोगान आसच्याक आमाल पियोवणें सोडच्याक वायट सक्तेतावन अलग रावच्याक वायट सवयां तावन अलग रावच्याक गँग्रीन गूण जावच्याक दांत दूख गूण जावच्याक अंतरीक भलायकी मेळच्याक बरी न्हीद मेळच्याक मोतीची पिडा गूण जावच्याक सर्व तरांची कुडीची आनी मोतीची पिडा गूण जावच्याक कुटुंबाक सर्व सांद्यांक मारेकार पिडेंतले राखच्याक मोतींतलें भें पयस जावच्याक तेगा जाणां माट मंत्रां तावन सुडका मेळच्याक चिंतलें कामां पावच्याक बड्याच्या घरचे समस्ये परिहार जावच्याक दोगां भलायके संबंदीत रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येवच्याक बरो जावच्याक बरें लग्न जिवीत फावो जावच्याक दोगां गोवा बायले मदें बरो संबंद रुता जावच्याक अन्य धर्माच्या सल्या तावन पयस रावच्याक घरचें काम बऱ्यान सुरवात करच्याक केल्ल्या वावराचो सांबाळ मेळच्याक दोगां जाणां बँकांत आडो दवरलें भांगार सोडोवच्याक घेतिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक दोगां जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक नवें घर बांदूंक साध्य जावच्याक अडकळी विणें घर बांदूंक जावच्याक तेगां रीण फारीक जावच्याक तेगां मोतीक समाधान मेळच्याक 5 जाणां तांच्या कुटुंबांत सेस समारा शांती समाधान रास करच्याक बिल्डिंगांत बड्याच्या घरा रावूंक जण येवच्याक कृशेक बरेंपण जावच्याक लागुल्लो रोग पयस वेच्याक कोर्तीच्या केसी तावन मुक्ती मेळच्याक तेगा जाणां मोबायल TV ऑनलायन गेम्स आनी इतर बांदपासा तावन सुडका जोडच्याक तेगा जाणां बऱ्या मोलाक जागो विकून वेच्याक विपरीत पावस रावून गरजेचो पावस येवच्याक फिरगजेचें दुरस्ती काम बऱ्यान जावच्याक दोगां जाग्याचे दस्तावेज प्रक्रिया बऱ्यान जावच्याक देंवसाराच्या बंदडे तावन सुडका मेळच्याक दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक बावार्थाक फाटी येवच्याक मनजतींक आशिर्वाद मेळच्याक कसल्यास अडकळ विणें चिंतलें काम बऱ्यान जावच्याक विकल्ल्या जाग्याचो बाकी आसलो दुडू मेळच्याक वाहन चलोवच्याक धैर्य मेळच्याक जागो नावार जावच्याक सर्व समस्या तावन सुडका मेळोवंक घरच्या सर्व गरजांक पावच्याक निराशेंत बरवोसो मेळच्याक आनी मागल्लें मेळच्याक ह्या सर्व गरजां पासोत मागच्याक आमी दिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया आनी एक आमच्या बापा एक नामान मरी आनी एक आनी महिमा बापा मागण्या मुखांत्र सांजुजेवास बापाच्या मजतीन सर्गी बापाक भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवा नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमित तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजो कुशीचें जेजू भगवंती मरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
Bagheontu Zuzevazăci lădin. Somia ca cultam cicăr. Krista ca cultam cicăr. Krista ai cam. Krista dayana ai cam. Sărgința देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्रत्म्या संतीसमा त्रिंदादी एकास देवा गोंयच्या बेनेवलेंत जल्मल्ल्या सांजुजेवास बापा आपल्या आवय बापयच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवास बापा दुबळी खायेची जिणी जियोंक गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या जुजेवास बापा सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजुजेवास बापा श्रीलंकांत दोगदोवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावुल्ल्या सांजुजेवास बापा मोरयेमायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजेवास बापा भिकाराच्या रुपार श्रीलंकांत वचून नास जावन वेच्या कातोलीक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजेवास बापा खोंताचें भक्तीपण आदारन मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवन प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवास बापा कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयिल्ल्या सांजुजेवास बापा देवाचेर बावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवरां धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुजेवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातिल्ल्या पासो देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजेवास बापा बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजेवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजुजेवास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले नोवेनाचे मागणे ये सांजुजेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफंक्त तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पित हांव सांजुजेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय अनखरांत बुडोवन आपले जिणयेची वाट होगडायलेल्या सरशीन तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलीं हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीट आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याचे बाचावे विशान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेंत नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी शेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिफा शिकयलां आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टतेल्यान थंय पळोवंक आनी ताचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजेवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सोबे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनाती कर माऊनपणी आमच्यो सर्व गरजो मागणी हे जुजेवास बापाक आमी भेटोवन दिवया सर्व आमी सांगाता म्हणया सांजुजेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनाच्या सर्व पासांत हांव आमकां राखून व्हर बावार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवंक नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरयेमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत
ससनाक जियेवचे भाग मेळाशें कर. आमेन. सम्याचे नावी आमचो आदार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक, पिडेक, कश्टांक आनी अडचणेक सापडलेल्या थंय तुजें काळीस कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. त्याच परी तुज्या सेवका सांजू सेवाजान आपले जिणये आनी मरणान जायती अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें, विघ्नांतलें आनी अनवारांतलें आमकां निवार. हे घडये आमी उच्चारल्यो आनी उच्चारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आज सांज जुजेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवाथावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. सांज देवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उसवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रात्म्याचें बळ मेळूं. सांज देवाज सर्गींच्या राज्यांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण आमी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक ससनाक संतोष भोगूंक फावो आनी त्याच सोडूणदारा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें आसूं. Baba
व्हळ पुत्रा सोबे ओंकार बरी आशीर्वाद दी सांसु सेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर भगवान कृष्णाचे पूर्वे नरक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.